ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವस पुढे आम्ही तुमकां सांगिल्लें दिग्विजय महोत्सव वचीत जाल्यार रूट तुमकां आमी सांगताची म्हूण. पळया हांगा दिसचें तुमकां मल्लेश्वरमा 19th क्रॉस ಅಂತ आशिल्लो जाल्यार आमगेले काशी मठ. दिग्विजय रूट कशें म्हळ्यार पळया हांगातल्यान स्ट्रेट गेल्ली कुडले तुमकां 18th क्रॉस मेन रोड मेळटा. ते वन वे रोडांतू हे दिग्विजय महोत्सव सागवता. तशीच लेफ्टाक वचून जातरी हांगा वेगस हॉस्पिटल म्हूण मेळटा. पळया हें तुमकां दिसता अशें वेगस हॉस्पिटल. हांगा तुमगेले वरलाले टॅब्लोस वरलाल मेरवणिगेन तूं भागी जावचे खंयची तंडस्की ते पुरे हांगा घेवन मेळटाची. ताजे नंतर आमगेले स्वाम्याले दिग्विजयाचे वाहना वटोवची सकड मेरवणिगा वापस भायर सरता. ताजे नंतर 4th मेन मेळटा आमकां. ह्या 4th मेनांतू 1 किलोमीटर स्ट्रेट एक रोडारी आमगेले दिग्विजय महोत्सवाचे मेरवणिगा सागून वता. तशीच 1 किलोमीटर जत्तरी 9th क्रॉसांतू हांगा मेरवणिगा टर्न जाता, हांगा घुंवता. आतां तुमकां दिसता अशें विद्या मंदिर एज्युकेशन सोसायटी स्कूल, तशीच हांगा दिसता अशें गव्हर्मेंट कॉलेज. हांगतुल्यान भितर गेल्ली कुडले सगळ्यांक दिग्विजय महोत्सवा भागी जाल्ले आमगेले समाज बांधवांक खाण जेवण सकड वेवस्था केलेलो आसा. मात्र न्ही तुमकां परगांवांतलो येतले जायत गांवतल्यांक जायत हांगा प्रसाद घेवच्याक आमी वेवस्था केला. जाल्यार तितले चड जनान हांगाची प्रसाद घेवका म्हणून तुमगे लागीं वपास आमी विनंती करताची. तशीच वपास दिग्विजयाचे मेरवणिगा मुखार वताची स्ट्रेट येतना 15th क्रॉस मेळटा. ताजे नंतर वपास लेफ्टा वताची. हांगा एंडांतू तुमकां चित्रापूर मठ मेळटा. ह्याची चित्रापूर मठांतू कोणूय प्रसाद घेवच्याक बाकी आशिल्ल्याक मात्र चड जनान थंय गव्हर्मेंट कॉलेजा लागीं घेवका प्रसाद. कोणूय भाग आसा म्हूण जाल्यार तांकां हांगा चित्रापूर मठांतू प्रसाद घेवच्याक वेवस्था केलेलो आसा. हें पुरे जातरी वपास मेरवणिगा मुखार वताची. हांगा स्ट्रेट येवन 18th क्रॉसाचे सिग्नल मेळटा. पळया हें सिग्नल जाल्ली कुडले तुमी घुलारी 19th क्रॉस आमगेले मल्लेश्वरम काशी मठ मेळटा. हें इतलें तुमी पळयलेले दिग्विजय महोत्सव वचीत जाल्यार रूट. कोणा पुराय प्रसाद घेवचे आसा की फुडली विडियोंत आमी घाला. वपास आमी तुमकां उडगास करता आसाची घरांतूल एकल्याक मात्र प्रसाद घेवच्याक अवकाश दिस देखून कोण पुराय प्रसाद घेताच की हांगा दिलेले तसो लिंकाक तुमी रजिस्ट्रेशन कोरका म्हणून वपास तुमगे लागीं नेमून घेता आसाची. नमस्कार.